दालगादो कोंकणी अकादमीन विविध मळावेल्या साहित्यिकांक पुरस्कार भेटयले। 16 डिसेंबराक मडगांवां मानेस्तांक हे पुरस्कार भेटयले। दालगादो कोंकणी अकादमीच्या अध्यक्षा सयत हेर मानेस्त हजर आसले। दालगादो कोंकणी अकादमीचो पुरस्कार भेटवण सुवाळो जालो। दालगादो साहित्यिक पुरस्कार, दालगादो सांस्कृतिक पुरस्कार, दालगादो रोमी कोंकणी सेवा जोएल डिसोजा दायज पुरस्कार, प्रभाकर तेंडुलकार कोंकणी संस्था पुरस्कार, फादर फ्रेडी जे दा कोस्टा पत्रकारिता पुरस्कार अशे हे पुरस्कार आसले। शेनवारा 16 डिसेंबराक मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत ही कार्यावळ जाली। तांचो वावर मानून घेता, कित्याक रोमी कोंकणी मळार वावुरपी जावं साहित्यीक व संस्कृतीक मळार वावुरपी जायते, पूण जेन्ना हो तांचो वावर दालगादो कोंकणी अकादमी मानून घेता तेन्ना तांकां पुरस्कार भेटोवन तांकां नोमान करून अदीक उत्तेजन तांकां हाडटा, तांच्या वावराचो फळ तांकां दिता। तर हेच विचार मनान दवरून हांव तुमकां सगल्यांक पयले सुवातेर आमचो मुखेल सोयरो भोवमानेस्त ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार, तेच बरोबर पुरस्कार मानकारी मानेस्तानो कोंकणी मोगयानो दालगाद कोंकणी अकादमीच्या नांवान हांव तुमकां सगल्यांक ह्या सभाघरांत ह्या सुवाळ्याक माये मोगाचो येवकार दिता। देव बरें करूं। कितें म्हणटा तें एक वेगळीच गजाल ती। हांव आतां आयकतालो की म्हाका याद जायना कोणी म्हटलें तें, पूण म्हटलें की आपल्या भितर एक कवी आशिल्लो म्हणून आपल्या घुगडाचो जावन 2012 पळय म्हटलें न्ही तें, यू सेड 2012 आपल्याक कळ्ळें की आपल्या भितर एक कवी आसा म्हणून। जशें आमकां खबर आसा की आमी बरे सिंगर पूण खंय बाथरुमांत, तशें आमचे भितर आशिल्लो कलाकार जो आसा, आमचे भितर आशिल्लो कवी आसत, आमचे भितर आशिल्लो बरोवपी आसत, हो जर आमी पेन आनी कागद घेवन जर बसत जाल्यार आमकां खंय तरी तो मेळटलो, तो आमकां सांगचो पडचो ना, खंय तरी आमच्या भितर तो आसतलोच। पूण तो कवी ते शब्दांचे खेळ आनी तातूंतल्यान ते फुलपी साहित्य जे आसा आनी आपल्या मतीन आनी आपल्या मनान जे घडटा आनी ते सगळे बरोवपी जो आसता तो खरो साहित्यीक। गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर।